आमचो गोंयचो ट्रेडिशन फुडें व्हरता. आनी तुमच्या स्पेशली निखिल बाबा खातीर म्हणपाक सोदता की तो खरो बरो भुरगो आनी तेणी जे आयज घडोवन हाडला इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर मी एटलिस्ट. आनी अशेंच तुमी करत रावपाचें अशें म्हाज्या सायडीच्यान म्हणपाचें आहा. एंड माय बेस्ट विशीस विथ यू ऑल. तुमी फुडें सरा, म्हाजो सपोर्ट तुमकां आसा. त्यांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आमी जेन्ना म्हणटात की एक खंयचो देश जर बरो सुदारतलो आनी ह्या जगाचें नेतृत्व करतलो जाल्यार दोन गोश्टी आमकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. एक तर आमची हिस्ट्री, आमचो इतिहास, आनी दुसरी म्हणल्यार आमची संस्कृती. आज आमची भारताची संस्कृती इतली व्हडली आसा, तातूंत आमकां शिस्त आनी व्हॅल्यूज ज्यो आसा त्यो आमच्या मदीं पेरल्यो वता. भारताच असो एक देश आसा फाटल्या कितल्याशाच हजार वर्सांनी खंयच्याच दुसऱ्या राज्यांचेर भारतान केन्नाच आक्रमण करूं ना, इतलो बलाढ्य आसून सुद्दां. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भारताचें एक वैभव जें आसा तें आमच्या मुखार दिसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता संस्कृती जी आसा ताजो खूब मोठो रोल हातून आसा. आनी ही संस्कृती आज आमी जगा फुडल्यान व्हरता आनी व्हरपाक जाय. आनी जाता तितले यंगस्टर्स ह्या सगळ्या प्रोसेसान इनवॉल्व जावपाक जाय. आनी आज ताची सुरवात आज हांगा जाल्ली आसा. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तशेंच आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जे आसात गोविंद भाई, तांचो सदांच एक संस्कृती, ते मिनिस्टर आसाच पण पयल्या हाजेर ते एक कलाकार आसात. आनी ह्या सगळ्या सांस्कृतीक क्षेत्रांत एक मोठे जाणकार आसात. आनी तांच्या सपोर्टान आज गोंयची संस्कृती ही फुडें वचत आसा. हांगा तांकां धन्यवाद म्हणटा.